बार्देस तालुक्यांची आयची अपडेट दिता आसतना राजकीय घडामोडी आनी हेर घडामोडी पळयल्यो जाल्यार आयज बस्तोडा विलेज पंचायतीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हे प्रेस कॉन्फरन्सीन तेंच्यांनी सरकारान जे गोवा विधानसभेन निश्चित जे इलिगल घरां रेग्युलरायज करची 30 वर्सां पयलींची हेजे बील पास केला ताका पाठिंबो दिला आनी हो पाठिंबो दिता आसतना तेंच्यांनी सरकारा कडेन आनी कोंबडी जाती कडेन मागला की तेंचे बस्तोडा विलेज पंचायतीन कोंबडी जातीच्या घरान कोंबडी जातीच्या जागेन आनी प्रायवेटूय जागेन खुबशीं घरां ही इलिगल आसा तेचो सांगपाचें म्हणजे तेचो पंचायतीक कांयच फायदो मेळना जर ती रेग्युलरायज केली जाल्यार पंचायतीकूय तेचो हावस टॅक्स आनी हे करून पंचायतीकूय फायदो आसा दुसरी प्रत्येक वेळार ती ज्यो घरावाले आहा ते आमची घरां रेग्युलरायज केन्ना कितें तरी आमकां टांगती तालवार जी आसा ताका आमकां आदार कितें तरी दिवचो ही मागणी तेंची आसली पंचायती कडेन आसली तेंच्या आमदारां कडेन आसली त्यामुळे ती रेग्युलरायज जावप हे खूब गरजेचें आसलें आनी त्याच बरोबर ज्यो कोंबडी जाती आहा कोंबडी जात आसात तेंच्यांनी बी एका ज्यो जमनी तेंच्यो जमनीचेर ते कोंबडी जातीच्या घरां बांदल्यात तांकां बीन कितें तरी तेंचे कितें तरी तांकां फायन बीन घालून ती तांकां रेग्युलरायज करपाक मदत करची आनी सरकारा कडेन ह्या बिलाक तेंच्यांनी पाठिंबो दिता आसतना ती रेग्युलरायज जावची अशें मागलां दुसरें म्हापशा सिटीन काल राती 11 लायट गेल्ली ती दनपार मेरेन लायट नासली कितें तरी फॉल्ट जाल्लो आनी वायरींचेर कितें तरी फॉल्ट आसलो आनी तो रातच्यान दनपार मेरेन काम करताले चडशा म्हापशान राती लायट नासली दनपारा उपरांत मागीर तेंच्यांनी ते रिपेर करून लायट म्हणजे सारकी सुरळीत जाल्या ह्या हेतून हे करता आसतना कांय कावन्सिलरूय बीन बेजार जाले की कावन्सिलरान पासून इंजिनियरांक फोन करून कितें जालां कित्याक लागून लायट गेला कितें तरी पूण तेंचे फोनूय तेंनी घेवंक ना ताका लागून कावन्सिलरूय बेजार जाल्ले आसा तिसरी गजाल जर पयली जाल्यार गेले कितलेशेच दीस जे हायवेचें काम चालू आसा कारासोडा जंक्शनाचेर डेली आमी हायलायट पासून केल्या ही डेली ट्राफीक जाम जाता सर्वीस रोड आहा थंयसर व्हडले व्हडले खड्डे पडलेले आहा आनी ताका लागून आनी रस्तो सारको नासलेल्या भाशेन आनी अशी रस्तो आसल्या कारणान पेडण्याच्यान येवपी गाडयो आसात किंवा बिचोलच्यान येवपी आसात किंवा म्हापशे सायडीनसून पणजे सायडीनसून पेडण्या वचपी बिचोले सायडीक वचपी ह्या गाडयांक लागून इतली ट्राफीक जाम जाता ताका लागून अर्दे वर सारके लोकांक गुरू गुरू करतात हेचो इवन एम्बुलन्सींक पासून तेचो त्रास जाता गोटणीच्या व्हडार जी लायन लागता ती पेडे मेरेन सारकी लायन लागता आनी स्मूथ तशें ट्राफीक हें जायना त्या खातीर आयज ट्राफीक डिवायस बी सलीम शेख आनी बाकीचे PWDचे बी येवन तेंच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी हे जो पर्यंत ते ओवरब्रीज कंप्लीट जायना तो पर्यंत त्रास जातले म्हणाला 26 ऑगस्टा मेरेन त्यो वयले ओवरब्रिजाचें काम पूर्ण जातलें आनी त्या उपरांत ट्राफीक सुरळीत जातली अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा ही आसली आयची म्हापशाच्यान आनी बार्देशांतल्यान अपडेट